ज्या आमदारान 23 वर्सां पणजेन राज्य केलें त्या मनोहर पर्रीकारा कडेन मागता हांव, तूं एक डिबेट ऑर्गनायज कर. पणजेचो विकास खंय पावला आनी मुखार पणजे खंय वचपाक जाय हेजेर आमी पब्लिकली डिबेट करुया. पणजे खंय वचपाक जाय आशिल्लें आनी खंय आसा हाचेर डिबेट करुया. पणजे खंय खंय फेल जाल्लें आसा, पणजेचें अस्तित्व कितें कशें करून काबार केल्लें आसा तुज्या 23 वर्साच्या हातून हेजेर आमी डिबेट करुया. आनी पणजेचे प्रश्न आसा ते मुखाले प्रश्न कशे सोडटा हाचेर आमी डिबेट करुया. हांव पर्रीकाराक ओपन आव्हान दितां, जागोय तूं ठरय, वेळूय तूंय ठरय, जे ऑर्गनायझर आसा तेंय तूं ठरय. आमी दोगूय बसोया, लोकां मुखार आमी डिस्कशन करुया आनी लोकांक डिसायड करूं न्ही 23 वर्सां नंतर परत तुका वोट करपाचो की एक पणजे बदलपाक, पणजे चेंज जावपा खातीर 23 वर्सांनी लोकांक वोट करपाचें. आनी पणजेकार ह्या फावटी डेफिनेटली दे वील वोट फॉर अ चेंज. आनी पणजेकारांक आव्हान दिता दॅट यू कॅन डिफीट मिस्टर मनोहर पर्रीकर. एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी थिंग सुद्धा तो फूट मारता. गोपाल कांडा म्हणटा आपणागे शीट सेकंड कॅझिनो शीट म्हणटा आनी मनोहर पर्रीकर असेंब्ली सांगता इज नॉट अ शीट, इट इज नॉट अ कॅझिनो म्हण. हे मनोहर पर्रीकराक हांव विचारता, हे तुका सोंपता काय म्हण? पणजीकार लोकांनी जे वोट मारले तुका ते इतले मनीस स्वाभिमानी न्ही, तूं तांकांय वोट मारता? पहिली गजाल म्हणजे सगळें नॅशनलायझेशन करून न्हंयो सगल्यो मांडवी सयत 6 न्हंयो नॅशनलायज करप म्हणजे भक्षण करप. आनी उरिल्लें येता ते लकी 7 पळय आसा तो आतां थंय रुतला. आनी लकी 7ची संपूर्ण जबाबदारी मिस्टर मनोहर पर्रीकाराची. ही हॅज एबेटेड द ऑफेन्स ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजन्स. थंय दारांत वता तेन्ना बाप गिरीशा जी माया, तो प्रेम, तो सन्मान मेळपाक लागला, ताचेर निश्चित आसा की आमचे फ्युचराक बाबा 23rd कितें जावपाचें आसा तें आमकां चड सांगपाचें ना म्हणून. पर्रीकर हो खरेंच एक मनीस आसा जो यू टर्नाचो मास्टर जावन आसा. आनी ताका आयज गोवा फॉरवर्डाचे जे आसा पळय जॉयन जाल्ले आसा, कोएलिशन जाल्लें आसा, ते आनी व्हडले फटींगपणाचे यू टर्नाचे मास्टर जाल्ले आसा. So Manoj Parrikar is under a fake image. He has registered himself in Panjim as a voter under a fake address where he has never lived. So if this sort of person has taken people for granted for so long, he needs to be sent home. 23 वर्सां आता राज केले. 23 वर्सां ताणें पणजेची सत्ता भोगली. पणजेकारां खातीर आज एक म्हणजे मेन म्हणल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम अजून पर्यंत सॉल्व जावंक ना. हाका आनी 365 डेज जाय कशें दिसता तुमकां? जी गार्बेज सोल्युशन हाका केन्नाच मेळना, कित्याक थोड्याचो वेस्टर्न इंट्रस्ट आसा त्या खातीर हे गार्बेज सोल्युशन जायना. आनी हाज्या खातीर आमची जी सुवेज सिस्टम आसा, जो फ्लो आमचो वेस्ट वॉटराचो फ्लो आसा तो अजून पर्यंत स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनान कनेक्ट आसा. आनी तो कनेक्ट जाल्लो तो ड्रेन आसा पळय तो सगळो सांतिनेज क्रिकान वता आनी सांतिनेज क्रीक दूशीत जाता. आनी हो सांगता कितें सांग, जी आमची सुवेज ट्रीट करपा खातीर जे उदकाक 1000 फाटल्यान हाफ म्हणजे 500 रुपया जे आमचे ऑटोमॅटीक सुवेज चार्जीस जाता, ते सुवेज चार्जीस कित्याक घेतात?